आम्ही असा फोंड्या 30 ते दागान वता त्या रस्त्यार आनी PWDचे वॉटर डिपार्टमेंट आसा ताच्या भायर माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार सिवरेजाचें काम हांगा फाटलीं 2 वर्सां जाली चालू आसा आनी हेजे खातीर हांगासरल्या लोकांक खूब त्रास जाता. कारण हांगासरल्यान खड्डे काडलेल्या कारणान सगळे पॉटहोल्स आसा आनी रस्ते सारके नाशिल्ल्या कारणान लोकांक सायडींतल्यान येवचें पडटा. मुद्दम हांगा रावपाचें कारण कितें जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान जो हो रस्तो आसा हांगा मॅनहोल आसा तो मॅनहोल पुरयला आनी तेजेर डांबर घातला. हांव मुद्दम तुमकां दाखयता. हे डांबर घालून फाटले 2 आठवडे जाले तयार आसा, पूण तुमी पळयता की बॅरिकेड्स आसा ते अजून हांगासरले काडूना आनी गाडयांक सायडींतल्यान अशें करून येवचें पडटा. म्हाका सिवरेज कॉर्पोरेशन आनी BJP सरकाराक विचारपाक जाय. सिवरेज कॉर्पोरेशनाक कित्याक? कारण म्हाज्या सायडीन हे तुमकां हांगा कंपाऊंड दिसता, थंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाचें ऑफिस आसा आनी तांच्या ऑफिसाच्या भायर हो हांगा रस्तो सारको केला. बट 2 आठवडे जाले अजून हो रस्तो ओपन करूना. नितीन गडकरी बाब गोंयान आसा आनी काल तांच्यांनी वेर्णा फ्लायओव्हर उद्घाटन केलां. तांकां जर टायम आसा जाल्यार उपकार करून BJP सरकारान तांकां हांगाय हाडचें. आमी जाय जाल्यार इनॉग्रेशनाची तयारी करता, फीत लायता, तांकां एक बुके सुद्दां दिता आनी हो रस्तो ओपन करून आमकां फोंडेकारांक मातशे त्रासांतल्यान थोडे प्रमाणान तरी मुक्त करचें. मागता प्रमोद सावंताकडे की तुमी म्हटलेलें की 1 नोव्हेंबर पर्यंत जर सगळे पुराय गोंय खड्डे मुक्त जातले म्हणून. तुम्ही खड्डे मुक्त केलां, पण ते खड्डे मुक्त केल्ले रस्ते लोकां खातीर उक्ते तरी करा म्हणटा. इतलेंच सांगता.